मातशी पयली बेश्टी फुलांची उलयतले म्हणजे हय गे उलयतली सुवासिनी जशी अंदू कितें लायला तुवें शेतान शेतान रोजनी लायल्या आनी कितें लायला आनी कितें लायला म्हणटा वाली घातल्या वाली आणि भात रोयले रोजनी रोयले आणि नाशणो रोयला अंदू कितें नाशण्यांक पावस चड पडला त्यामुळे नुकसाणी बी जातली अशें दिसता तुका ना ही रोजां तुवें केन्ना लायिल्ली कितले म्हयने जाले 2 महिने आले लायले हय. कोणी दिली ही तुका रोजाची झाडां एग्रिकलांचून एग्रिकल्चरासून दिली कितली झाडां लायल्या आई ही 500-600 हाडल्या ती आनी एका झाडाक आई कितली फुलां फुलता एका झाडाक 1 किलो तरी जातली 1 किलो तरी जाता सध्या कशी आहात किलो फुलां बाजारान कोण तरी 200 रुपया म्हणटा हय किंवा 180 रुपया तू कशी विकतली हांव 100 रुपयान विकता इतकी सवाय मागीर मेळटा तशें मागीर दिवचेच न्हू आनी कितें हेच्या पयलीं कितें लायिल्लें तुवें ही फुलां लावच्या पयलीं ही पयलींच लायली काय हेच्या पयलीं लायली फुलां पहिलीच लायली पण आम्ही थोडी थोडी लाव वर्सात थोडी लाव तुका आनी कोण मदत करता ही फूल झाडां लावपाक किंवा शेती करपाक शेती करपाक ही चेडवात म्हाका मदत करतात आता न्हू तुजी चली ती लग्न जाल्या ती चली ही हांगा लागील लागीं जाल्या ती गव्हर्मेंट सर्विसय करता आनी तुकाय मदत करता हय. म्हाका आनी कोणचो आधार ना न्हू म्हणटकच तीच करतात म्हाका ह्या झाडांक उदक खंयचे पावसाचेच काय पावस पडलो ना जाल्यार फुलां जावची ना आता पावस पडलो म्हणटकच आयज ती बरी जाली न्हू मातशी बावल्ली ती आनी हेरवी कितें लायता मिरसांगो बी मिरसांगो लायता रोयता, मोठे मिरसांगो रोयता वांयगे रोयता मागीर त्या मिरसांग्यांक उदक खंयचे हाडटा बांयचे काडटा बांयचे न्हंयचे उदक उपकारना ना खार जाता खारट आनी कितें चिंतला तुवें फुडें मागीर आनी कसली झाडां लावपाची अशी आता कशें कशें मेळटा न्हू तशें करपाचें न्हू